साहेब मागलो अशे तरेचो आरोप केल्लो आसा. हो कसो पळयता तुमी पुलिसांनी? हा आता सरकाराक जायतो देस्पेज आसा, लूटपट मारलेली आसा, ते सगळे भितर घाल्लेले आसा. आता न्ही लूट ज्या पद्दतीन आमी सदांच उलयता की हे चॅक पोस्ट अँड द नेसेसिटी तांकां एक टार्गेट दिलो आसता म्हयन्या उमके लाख, ते लाख जरी तर तुमी दिवंक ना जाल्यार तुमकां ट्रान्सफर. आज हे करप्शन जे पड चलता कितले वर्सां हो तरी केरी ऑफिशियल चेकपोस्ट, अनऑफिशियल चेकपोस्ट आहे, वीरप्पन बी भोंवता ते भाशेन अनऑफिशियल चेकपोस्ट आहे. ह्या चेकपोस्टांतल्यान कोण भितर सोता, कोण भायर सोता, भितर गाड्या कितें आसता, हे सगळे हेजेर कारवाय जावपाक जाय. मुख्यमंत्रीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय. म्हाका खबर ना मुख्यमंत्रीचें लक्ष कित्याचेर आसा, बट इट इज शॉकिंग that despite several basically reminders, despite several people exposing this, हे वाडत आसा कित्याक एकल्या गेले पोट चड मोठे जाला आनी ते वाडोवपाक सोदता. तर हे टार्गेट दिलेले मिनिस्टर हे एक्सपोज जालेले आसा. दिस इज नथिंग बट करप्शन. ओके. कोलवाई जेलीन परत ड्रग्स सापडत आसा. सिक्युरिटी लेडीजाक एकूच आसतली they are just scapegoats. हितून पुलीस, राजकारणी आनीक जो क्रिमिनल आसा गोंयांत सब कुछ चलता है, सब बिकता है आणि सब दिखता है. हे सगळे जर आमी चोयल्यार आज ज्या पद्दतीन ड्रग्साचेर कितली वर्सां जाली ह्याच विधानसभेन आमी उलयत आसा की हे ड्रग्स बंद जावपाक जाय. ड्रग्साचे ज्या पद्दतीन भितर वयतना चॅकिंग सारकें जायना, मोबायल आसता, क्रायम सीन जाता. सो ते कोलवाले जेल जी पड बांदलोली वॉज बेसिकली दीस इनमेट्स टुडे हॅव अ कनेक्शन विथ द पॉलिटिशियन्स इन द रुलिंग. ते फोन मान ऑर्डर करता आपणा अमके गांजा जाय म्हणून, हे मागीर धाड दिता, हे मागीर दुसऱ्या पुलिसांतल्यान सांगता आनी मागीर धोल्यार तो ओपड आहलो पडे मेकअप बी घालून येयलो तो कोण भितर आहलो तो बायकाचेर येयलो तो सैफू ते नांव कितें तरी तो सुलेमानाकूय हेच एक्टिंग करून येयल्लो. एक पयलीं धाडलो सुलेमानान सांगलोले आपणा उमके कुका हाय मो, उमके कुका व्हर आपणा भायर काड मो. चुक्कोन तो भायर सोदना मागीर पोतून हाडो. सो हे सगळे तरी तर चोयल्यार हे इट इज शॉकिंग. Today, the way Goa and what is happening in Goa, never ever before such time of crimes, such type of law and order, हे सगळे गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर ना. तेजेरूय आमी डिस्कशन मागला. गोंयांत आसा ते फक्त लँड आनी ऑर्डर. तुमको जरी तर बी लँड बी आसा जाल्यार तुमी सांबाळ रावाय, कित्याक ह्या सरकाराक पातपा जायना. तुमकांय कितें ना कितें आसतलें, कितें प्रश्न टिकट इन जाल्याकूय तुमकां फोन येता म्हाका खबर आसा, पण तुम्ही स्ट्रेट प्रश्न कोताय त्याच पद्दतीन मुखार गेलेले लँड बी सांबाळा बाबा, सारकें सांबाळा. कित्याक तो म्हजें घर, म्हजें फ्लॅट सगळें तेजेंच, तुमचें कांय ना, सगळें तेजेंच. सगल्यो स्कीम हाडटा आनी कसलें म्हजें कितें हाडपा तें कांय खबर ना. हा ते एक सिरियस एलिगेशन केला तुमच्यानी. 100%. How can such crimes do not happen? What is the police doing? Why are they sleeping? This is the first instance. There are several instances in the past. I saw a video 2 years ago where a hardcore criminal was walking as if a movie was being shot. Yeah, then what is this happening? Why is this happening? आणि तुम्ही Then this ना तुमका दिसत मरे चेक एकूच करा तू नाव सांग न्हू. कॅमेराचेर चेक करा. मग तुम्ही नाव सांगला सारखें येतलें न्हू. एकूच जागा आय मोड मिनिस्टर म्हणून तुम चेक करा. नॉट का सावथ मग कसलो डिपार्टमेंट पोर्टफोलिओ कसलो होल्ड करता, पोर्टफोलिओ कसलो होल्ड करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.